Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. परवरे पोलिसांनी पिळर्णा सावन चलपी फेक कॉल सेंटर एक्सपोज केला. गुजरातातल्या 5 सायबर फ्रॉडस्टरांक उखल्ल्यात. जेफ खान पठाण, कुणाल केतनभाई गुप्ता, मन कुमार कुर्मी, जयदीप सरोज आणि अयाज खान 5 जाणांची टोळी. इंटरनेटार लोकांचो चोरिल्लो डाटा आसता ताचो हे 5 जाण लुटपाक वापर करताले. पुलीस तपास करतना दिसला ते अशें. कॉल सेंटराची सुवात 2 म्हयन्या फाटीं भाड्याक घेतिल्ली. 40-45 दीस जाले फेक कॉल सेंटर चलताले. चोरयेचो डाटा विकपी वेबसायटी वयल्यान फॉरेनरांचे कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आयडी हेर म्हायती एकठांय करप. तांकां कॉन्टॅक्ट करून मायक्रोसॉफ्टाचो स्टाफ उलयता म्हूण सांगप. सॉफ्टवेअर अपडेट करपाच्या नांवान वा एंटीवायरस घालपाच्या नांवान टोपी घालप. तपास एजन्सींक तांची लिंक मेळूंक जायना म्हूण नागोन आयिल्ले पयशे वेगवेगळ्या बँक अकाउंटांत ट्रान्सफर करताले. सध्या 5 जाण पुलीस कस्टडीत आसा. शेनवारा तांकां परत रिमांडाक कोर्टा मुखार उबे करतले. रॅकेट उस्तप चल्ला. पुलिसेक टोळयेची आनीक कस्टडी लागतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.